नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सोरो पिवप्यांक सुरक्षीतपणान घरा सोडपाची जबाबदारी बार धन्यांची. कायदेशीर तरतुदी खातीर मुखेलमंत्र्याकडे करतलो चर्चा, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो. आयुष हॉस्पिटलांत थळाव्यांक दितलो प्राधान्य, भलायकी मंत्री विश्वजिताचे पेडणेकारांक आश्वासन. मुरगांवच्या देस्तेरो वाड्यावयल्या गटारांत सांचून उरला उदक. साथीची दुयेंसां पातळपाचो थळाव्यांक पडला भंय. गटार करात निवळ, थळाव्यांची मागणी. उटंगराच्या पावसाक लागून सत्तरींतल्या फूल उत्पादकांचेर आयला हावळ. 80% उत्पादन पावसाच्या उदकान गेले व्हांवून. दूधसागर जीप सफारीक आयच्यान जाली सुरवात. आमदार गणेश गांवकारान दिलो पर्यटकांक येवकार. आणि साळगांवां भात लुवणेक जाली सुरवात. आमदार केदार नायकान उपलब्ध करून दिले मशीन. आणि आता खबरो विस्तारांत. बार्रांत वा रेस्टॉरंटांत सोरो पिवन टायट जाल्लो मनीस सुखरूप घरा पावोवपाची ही जबाबदारी त्या बार्राच्या धन्याची वा रेस्टॉरंट मालकाची आसतली. ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवन खासा कायदो तयार करतलो. सोरो पिवन गाडयो चलोवन अपघात जावपाचें प्रमाण लेगीत गोंयांत वाडटा. हे खातीर ह्यान फुडें सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. I will also liaison and telling my transport department to liaison with the bars and restaurants. The maximum footfall is there, people go. Somebody who is drunk, it is going to be also their responsibility. Don't send him driving in his own car. Put him in a taxi and send him. This is a new norm in Goa for the safety of people. What we have to experience. And on this road safety week, I want to implement this. I just read a report that 20% of the cases in GMC or deaths who come to GMC and related deaths are due to alcohol. Of course, that's one choice, how much you drink. Whether you want your liver to be instructed, you want to enjoy life and go up early. But while you choose that, don't choose to be a bomb on the road. Getting drunk and coming on the road is like a live bomb coming at you. You may be so innocent, you may be driving so slowly, carefully all your life, and one fine day, one drunkard comes at full speed, and you are maimed for life, if not killed. How bad is it? I just don't want this thing to happen. Therefore, I am going to tell my RTO people, you have to be ruthless as far as this particular law is concerned. पेडणेच्या आयुष हॉस्पिटलांत थळाव्यांकूच प्राधान्य दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पेडणेकारांक दिलें. विश्वजितान सोमारा पेडणे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या वेळार ताणें लोकांची गाराणी सुद्दां आयकून घेतली. सुरवातीक भगवती देवीचें दर्शन घेवन ताणें आपल्या दौऱ्याक सुरवात केली. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळी खाला ताणें पेडणेची भोंवडी केली. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी तशेंच पंच वांगडी आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले. तुमच्या परिसरात म्हणपाक म्हणजे तुम्ही एक लक्षात घ्या की सगळ्या दृष्टिकोनात हे सरकारच्या पेडणे तालुक्यात लोकां खातीर वेगळ्या तरेन कितें तरी करपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की म्युन्सिपॅलिटीचो म्हाका एक लिमिटेशन आसता. अर्बन डेव्हलपमेंट हांव फक्त म्युन्सिपल लिमिटान हांव तेजो वापर करूं शकता. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव थंयच करूं शकता. अर्बना खातीर आतां तांकां जर जाय फुटसाल ग्रावंड जाय काय कितें जाय एडिशनल आतां बसतलो हांव घेवन तेंचे जे प्रकल्प जे आहा 14 तारखेर हांवें दनपारां जी सुडाची मिटींग दवरल्या तेजेर हांव प्रपोजल घेवन इन प्रिंसिपल अप्रूव करून घेतलो. मेन म्हणजे तुमचें जें म्हणणें आहा हॉस्पिटला बद्दल एकदम सारकें आहा. हेल्थ केअर सुदरूंक जाय आनी तें सुदारपाचें चॅलेंज हांव घेता आनी करून तुमकां दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता.
मुरगांव देस्तेरो वाड्यावयले तुबून उरिल्ले गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। गटारांत उदक सांचून उरिल्ल्यान डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्ले साथीचे रोग पातळपाची शक्यता आसता। देखून संबंधीत खात्यान जाता तितले बेगीन हे गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। 2 वर्सां जाली हिंगा कांयच कोण पळोवपाक लागना, कांयच हिंगा पळयना कोण। आनी टोटली हिंगा कितें जाला, हे आमचे लोक हिंगा जो वाड्यावयले लोक सगळ्या कडेन गेले सांगपाक लागून की मातशें आमचो गटर ब्लॉक जाला, मातशें साफ सफाई कर म्हणून। हिंगाचो लोकल जो कावन्सिलर आहा तेजे कडेन गेले, अजुनी कांयच तांकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना। तेका लागून मागीर MLA कडेन गेले आनी आयज आमी टोटल सगळे CC केलेले आहा, हेल्थाक, म्युनिसिपालिटीक तेचे जायते आमी CC करून दवरलेले आहा की हिंगा इतले मच्छर हे हितून गटरान इतले वाडलेले आसा। डेंगू, मलेरिया ही दुयेंसां वाडपाक शकता। आनी हे कितें जालें, हो गटर फुडें गेला दर्या कडेन आनी हितून सेवरेजीची जी लायन आसा ती एकाय कनेक्ट जालेली आसा। आनी दुसरें म्हणटा तें हिंगा टोटली हे गटर टोटल ब्लॉक जावन हे उदीक पास जायना। आनी ही माती तुमी पळयला आसतली, ही माती हिंगा स्टॉप जालेली आहा, तेका लागून हे टोटल गटर फुडें तुका वाट ना उदकाक। हे जाता तितले बेगीन आमी MLA कडेन बी गेलेले, MLAने आमकां आश्वासन दिलें की नेक्स्ट विकाक आपूण करून दिता म्हणून। जाता ते बेगीन आमी मागता की लोकां कडेन हेजे कडेन आमचे कोण आहा थिंगा की जाता ते बेगीन तुमी करून दिवचें म्हणून। आत्मा येवजणे खाला 70 मालाच्या 10 हेक्टर वाठारात रोजाच्या फुलांची लागवड केल्ली, पूण अंदू चड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान ताचो वायट परिणाम लागवडीचेर जाला। सुमार 80% लागवड नश्ट जाली आनी ताका लागून 70 दिवाळेक रोजांचो उणाव जाणवतलो आनी लोकांच्या बोल्साक कातर लागतली असो अदमास आसा। कांय उत्पादकांच्या म्हणण्या प्रमाण कृषी खात्याच्या आत्मा येवजणे खाला वितरीत केल्ल्या रोजांच्या रोप्यांक किडी लागल्यो। पुरो 70 मालात खूब प्रमाणात रोजाचें उत्पादन जाल्ले। अंदू रोपे लावन 2 म्हयने जाता म्हटल्यार रोप सुकपाक लागले। वखदां मारून लेगीत ताचो कसलोच फायदो जावना, हाका लागून सुमार 80% लागवड नश्ट जाली अशें कांय उत्पादकांचें म्हणणें आसा। गोंयांत तशेंच पुराय देशभर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। गोंयचे नितळ सैम, दर्यावेळो, गजगजे पळोवपाक लोक गोंयां येता। असोच गोंयचो फामाद गजगजो म्हटल्यार दूदसागर। सोमारच्यान कुळ्या दूदसागर गजगज्याचेर पर्यटन हंगामाची रीतसर अशी सुरवात जाली। आमदार गणेश गांवकर हांणी पर्यटकांक पुष्पहार घालून पर्यटकांक येवकार दिलो आनी हंगामाची सुरवात लेगीत केली। ह्या वेळार कुळ्या शिगांव सरपंच गोविंद शिगांवकर, दूदसागर जीप असोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक खांडेपारकर तशेंच कुळे पंच मंडळ आनी दूदसागर असोसिएशनाचे वांगडी थंय हाजीर आशिल्ले। रस्तो आणि पावस ह्या 2 गोष्टीक लागून 8 दीस ह्या पावटीचो सिजन डिले जाला। आज जाता तितल्यान गेस्ट जे येता ते वयर वचपाक सुरू जाले आनी सकाळी आमी तेंचे सगळ्यांचे हार घालून सगळे पंचायतीचे आमचे सरपंच पंच मेंबर दूदसागर टूर ऑपरेटर्स जे आसा ते तेंचे सगळे असोसिएशनाचे एक्झिक्युटीव मेंबर दसरगल बाब, अशोक बाब, सत्यवान, चारी, बेनी, दुसरो आमचो सतीश आनी सगळ्यां व्हडलो मनीस म्हणटा आमगेलो दिलीप मायरेकार आनी बाकी सगळ्यांची नांवां घेवपाक कोणाची उरली जाल्यार जागार जावं नाका। ह्या सगळ्या लोकांनी टूर ऑपरेटर्स आनी ह्या सगळे आमचे जे गेस्ट आसा त्या गेस्टांक सगळ्यांक रिसीव करून तेंचे सगळ्यांनी बरे भशेन मनांतल्यान हार घालून तांकां सगळ्यांक एक्सेप्ट केल्ले आसा। आनी आयच्यान आतां ही पयली गाडी वयता। थोड्या दिसांनी सगळे जो हो सिजन जसो जसो वाडटलो तसो तसो सगळे बाकीचे सरकारा कडेन ज्यो कितें आमकां बेनिफीट मेळटले ते सगळे बेनिफीट घेवन ह्या वर्साचो सिजन हो चालू जाता। भाताच्या लुवणेक सुरवात जाल्ल्यान सोमारा साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी शेतकारांक भात लुवणेचें मशीन उपलब्ध करून दिलें। साळगांवच्या शेतकारांनी लुवणेचे तेंप लागीं पाविल्ल्यान मशिना खातीर मागणी केल्ली। देखून तांच्या मागणेक मान दिवन आयज हें मशीन शेतकारांक दिल्ल्याचें आमदार केदार नायकान सांगलें। साळ म्हणजे भात, देखून साळगांव हो भातांचो गांव जावन आसा।
गोंयांत सगळ्यांत चड भाताचें पीक जर जाता जाल्यार तें साळगांवांत जाता हाचीच देख म्हटल्यार फाटल्या वर्सा भाताचे सुमार 18 ट्रक कृशी बाजाराक दिल्ले. तशेंच शेतकारांक पिकावळीचेर मेळपी आधारभूत किंमत आमदारान वाडोवन दिवची अशी मागणी रमेश गाडी हांणी ह्या वेळार केली. आयज सालिगांव गांवांत आमी हार्वेस्टिंग मशीन घेतला. गेले कित्येक दीस जाले तुमी पळयलां आसतलें फार्मराचो एक डिमांड आसलेलो की तेंची शेतां पिकल्या आनी सालिगांव गांवानूच म्हाका दिसता सगळ्याकून पयली पीक आयल्या. सो ताका लागून फार्मराचो एक हें आसलेलो रिक्वेस्ट आसलेली की बेगींतल्या बेगीन हार्वेस्टिंग मशिनां घालून तेंची पीक तांकां शेताक कातरून दिवचें म्हणून. खुबशे लोक हांगा आसा जेंच्यांनी आवाज आमचे कडेन पावयल्लो. एक उमेश भाई आमचो आसा तेणेनूय परते परते रिक्वेस्ट करून सोशल मिडियाचेर ते हायलायट केल्लें की बेगींतल्या बेगीन हांगा एक हार्वेस्टिंग मशीन हाडचें म्हणून. सो आमी आयच्या बऱ्या दिसा हे हार्वेस्टिंग मशीन हांगा हाडला आनी हांगचे शेतकारांचे आमचे भाव जे आसा तेंच्या वांगडा आमी तेंची शेतां बेगीन हार्वेस्ट करून दिवपाक आमी एक स्टेप फुडें घेतला. थँक्यू. साळ म्हणजे भात म्हणजे हो भाताचो गांव. भाताचें जितलें पीक साळगांवान घेता तितलें खंयच्याच गांवांत गोंया भितर घेयना. पोरूं कृशी बाजाराक आमी 18 ट्रक सप्लाय केले. एका ट्रकान आसतात 500 बॅगां. म्हणजे आमी सारके रेकॉर्ड ब्रेकींग हांगासर आमी भात पिकयता, आमी शेतां सांबाळटात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत क्रिस्तांव भावांचे वेगवेगळे उत्सव मनयतात. आयतारा धर्मापूर इगर्जेत सेंट जोसेफ फेस्ताचे मास जाल्ले. तशेंच आरांबोल मदर मेरीत घराच्या दारांत वचून सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. आयतारा क्रिस्तांव भावांनी हे दोन्ही पारंपारीक उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन मनयले. तशेंच ह्या फेस्ताच्या मासाक भाविकांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी लेगीत केली. दर वर्सा प्रमाण परंपरेन हे दोन्ही उत्सव उमेदीन पळयात ह्या फेस्ताची कांय खिणचित्रां. परवरे दामियान दी गोवा शोरूमा लागसर 3 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघाताक लागून कांय वेळ येरादारी आडखून पडिल्ली. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना. अपघाता उपरांत पुलीस घडणूक थळार पावले. फुडलो तपास चालू जालो. गोंय सरकारान सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला आमदारांक वेगवेगळ्या तालुक्यांत वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपाक चालीक लायल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल सोमारा 70 वाठारांत वचून थळाव्या आमदार कडेन उदरगतीच्या कामां संदर्भात विस्तारान नियाळ घेतलो. 70 तालुक्यांतल्या 12 पंचायतीचे सरपंच आनी पंचांनी गांवाच्यो समस्या तशेंच कागाळी भौशीक बांदकाम मंत्र्या कडेन मांडल्यो. योग्य तरेन ही कामां पुराय करतलो अशें उतर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्रालान दिले. वाळपय पालिका सभाघरात ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे, वाळपय नगराध्यक्ष शहजीन शेख, मुख्य सूर्यजी राणे, केस अधिकारी दशरथ गावस, उप जिल्लोधिकारी प्रवीण परब आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. आता बातमी गोंय सरकाराच्या विशेष फुडाकाराची. बलाढ्य आरमारच्या जोराचेर पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर दीर्घकाळ सत्ता गाजयली असली तरी गोंयच्या सामके म्हऱ्यांत आशिल्ल्या सावंतवाडी संस्थानाचेर तांणी आक्रमण करूंक ना. ताच्या बऱ्याचशा कारणांपैकी एक म्हत्वाचें कारण म्हटल्यार सावंतवाडी संस्थानाची राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी राजकीय मळार पोर्तुगीजां कडेन केल्लो पत्र वेव्हार. पूण इतिहास अभ्यासकां खातीर हो पत्र वेव्हार समजप कठीण आशिल्लो कारण तो लिपीत आशिल्लो. गोंयच्या पुराभिलेख विभागान होच पत्र वेव्हार आता देवनागरींतल्यान देवा मुखार हाडला. पळयात हो रिपोर्ट.
पोर्तुगेज राजवटीक 1803 सालासावन बरयल्ली मोडी लिपींतली ही पत्रां सावंतवाडी संस्थानची राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी बरयल्यात. पोर्तुगीजांची गोंयचेर दीर्घकाळ सत्ता आशिल्ल्या कारणान पोर्तुगेज गेल्या उपरांत साहजिकतायेन दस्तावेज म्हण अशी लागीं 8000 पत्रां गोंय सरकाराकडेच उरली. मोडी लिपींतली ही पत्रां इतिहास अभ्यासकांक समजची म्हण गोंय पुराभिलेख विभागाच्या गिरीश मावळणकर हांणी ती देवनागरीत रुपांतरीत करपाचें काम हातात घेतलां. हे जे मोडी डॉक्युमेंट्स तुम्ही पळयतात ती ओल्ड स्क्रिप्ट मराठी भाषा पूण स्क्रिप्ट ओल्ड मोडी जी सामान्य लोकांक आतां वाचपाक मेळना आनी वाचप खूब डिफिकल्ट आसा ती. सो प्रेजेंट जी लँग्वेज आसा प्रेजेंट जी स्क्रिप्ट आसा देवनागरी तेतून हांवें ट्रान्सक्रायब केल्या जेणे करून सामान्य लोकांक वाचपाक मेळचें म्हणून. आनी हे जे डॉक्युमेंट्स आसात आयज एक्झिबिशनाचे ते भोसले झालबार आनी सौंदे आनी टिपू हैदर हांचेर जे लेटर धाडली तेंच्यांनी जी पोर्तुगीज वायसरॉय नाल्यार गव्हर्नरांक धाडली तेंचेर डिपेंड आसा थीम आसा अशी. आनी स्पेशल डॉक्युमेंट्स कित्याक लागून तेजे स्टॅम्प एम्ब्लेम ऑर जे रॉयल मुद्रा आसतली ती तेजेर एम्ब्लेम केल्ली आहा. सो हे डॉक्युमेंट्स करपाच्या फाटलो उद्देश असो की सामान्य लोकांक गोंयचो खरो इतिहास कळचो की लेटरां कशी जातली डिप्लोमॅसी कशी आसली जी ते नेबरींग रिजन्स आसली सावंतवाडी सौंदे नाल्यार आनी करवीर कोल्हापूर भोसले तेंच्या बरोबर गोंयकार गोवन पोर्तुगीज आसले तेंचे संबंद कशे आसले हे कळपाक जाय लोकांक म्हणून ही स्पेशल इनिशिएटीव घेतला. हे डॉक्युमेंट्स करपाक सादारण म्हाका एक 25 आमी हांगा एक्झिबिट्स लायले ते करपाक एक 20 दीस लागले म्हाका 20-25 दीस केला हांवें. राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी पोर्तुगेज राजवटी कडेन केल्ल्या ह्या पत्र व्यवहारात सावंतवाडी संस्थानाक पोर्तुगेज आक्रमणा पसत वाचोवपा खातीर राणीन केल्ली मुत्सद्देगिरी आनी राज्य वेव्हार दिसून येता अशें मोडी लिपी जाणकारांचें मत आसा. पोर्तुगीजां कडेन सहकार्याची भास वापरत तांचे कडेन इश्टागतीचे संबंद राखत सावंतवाडी संस्थान सुरक्षीत दवरप हे ते वेळार गरजेचें आशिल्लें. मोडी लिपींतलो हो ऐतिहासीक दस्तावेज आतां देवनागरीत आयल्या कारणान गोंयच्या इतिहासांतल्यो म्हत्वाच्यो गजाली उक्ताडार येतल्यो अशें पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आनी बरें दिसता की जो अमूल्य असो ठेवा आसा आमच्या इतिहासान भितर ज्यो घडामोडी गोंयच्या बाबतींत जाल्यो गोंयचेर कोणी केन्ना राज्य केलें आनी गोंयचेर एटॅक्स कंटिन्युअसली कोणा कडल्यान जाले आनी तरी आसतना गोंयची संस्कृती मूळची संस्कृती धर्म परंपरा संस्कृती हाचें जतन जायत रावले आनी तातूंतल्यान आयज जे आर्कायवल रिकॉर्ड्स आसात ते कांय मोडी लिपीन आसात आनी ह्या मोडी लिपींतल्यान आमकां आमची हिस्ट्री आमचो इतिहास हाचें आकलन करपा खातीर आयज हें प्रदर्शन जावन आसा. हें प्रदर्शन ज्या लोकां खातीर आसा जांकां हातूंत भितर इंट्रस्ट आसा गोंयच्या हिस्ट्री भितर इंट्रस्ट आसा किंवा गोंयचे जे प्राचीन साहित्य आसा त्या लिटरेचर आसा ह्या लिटरेचराचेर अभ्यास जावपाक जाय रिसर्च जावपाक जाय. गोंयची लोक संस्कृती कितें आशिल्ली लोक परंपरा कितें आशिल्ली गोंय राज्याचेर केन्ना कोणा कडच्यान एटॅक जाले गोंय राज्यान भितर आशिल्ले जे मूळचे लोक कोण आनीक वारंवार तांणी कोणा कडेन याचना केल्यो कोणा कडेन पत्रव्यवहार केले आनी कोणी कोणाक मदत केली हे सगळें आमकां जर आढावो घेतलो जर जाय जाल्यार हें लिटरेचर जें जाल्लें आसा तें अनेक भाशांत भितर आसतलें पोर्तुगीज आसतलें किंवा हे मोडी लिपीन आसतलें आनी ह्या मोडी लिपीक कालांतरान बदल कसो जायत गेलो. आमकां खुबशे मोडी लिपीन आसा पूण तांचे जे वर्ड्स आसात ते खंय तरी उर्दू मिश्रीत अशे आसात म्हणजे आमी अंदाज बांदपाक शकतात की गोंयचेर प्राबल्य कोणाचें आशिल्लें आनी तातूंतल्यान हे शब्द कशे कालांतरान बदलत गेले. अत्यंत म्हत्वाचो असो हो ठेवा आसा. गोंय पुराभिलेख खात्याकडे असे कितलेशेच महत्वाचे दस्तावेज आसात जे पोर्तुगीज आणि तत्कालीन मोडी लिपीत आसात. ह्या दस्तावेजांचे देवनागरीत रूपांतर करून तांचे डिजिटलायझेशन करपाचे काम लेगीत आता गोंय पुराभिलेख खात्यान हातीत घेतला. देखून इतिहास संशोधकांक महत्वाचे इतिहासीक संदर्भ मेळटले. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांतल्या जमिनीच्या हक्का संदर्भात मूळ जुन्या कागदपत्रांचे जर वेळारूच डिजिटलायझेशन जाल्ले जाल्यार ते जे जमीन हस्तांतरणाचे प्रकार घडटात ते घडचे नाशिल्ले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायन म्हटलां. डिजिटलायझेशन जावंक नाशिल्ल्या कारणान जमीन हस्तांतरण करप्यांक मूळ कागदपत्रांत बदल करप शक्य जालें आनी देखूनच हे घोटाळे जाल्यात अशें फळदेसाय हांणी म्हटलां. देखूनच पुरातत्व विभागान सगळ्या प्रकारच्या म्हत्वाच्या मूळ कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करपाक सुरवात केल्या आनी येता त्या 2 वर्सांत हे काम पुराय जातलें असो विश्वास लेगीत फळदेसायान उक्तायला. We have seen recently the land scams which have happened. One who has found out the land, no man's land, identifying the land where the owners are not found in Goa and getting those records out of our custody, manipulating them, again putting those folios back into this and creating ownership on that land, and a huge quantum of land was grabbed by these people. आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री हांणी ताचेर बरो उजवाड घालो. एक बारीकशे ताका क्लू मेळ्ळो आनी ताणें हे खणपाक कॉमेस केले आनी आयज खुबशे जाणांचेर ह्यो केसीस जाले आनी हो प्रकार बंद जालो. सो आमकां जर डिजिटायज त्या वेळार जाल्ले जाल्यार हे प्रकार घडनाशिल्ले, कारण तुमी मॅनिप्युलेशन हांगा इन हार्ड कॉपीज करपाक शकताले. Subsequently you would have not been able to manipulate on digitized formats. सध्या फकत 140 सक्रिय दुयेंती आसात कोरोनाचे. बुधवार आनी बेरेस्तार ह्या 24 वरांत फक्त 401 जाणांनी कोरोना चाचणी केली. हातूंत 7 सक्रिय दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोरोनाच्यो चाचण्यो उण्यो जायत आशिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडोय उणो जायत आसा. कोरोना बरो जावपाचो दर आतां 98.41% पावला, जाल्यार मरण आयिल्ल्यांची संख्या 3966 पावला. गोंयांत फुडले 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा. 10 आनी 11 ऑक्टोबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचेर विजाच्या गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगलां. नुस्तेमारांनी हवामान खात्याच्या ह्या सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचें अशें आवाहन तांणी केलां. तशेंच 10 ऑक्टोबराक सत्तरी, दिवचल आनी पेडणे मालात पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें लेगीत कळीत केलां. ताळगांव दुर्गावाडी श्री क्षेत्रफळ दामोदर संस्थे वतीन वर्सा पद्दती प्रमाण सरस्वती पुजनाच्या निमतान राजदीप बिल्डर पुरस्कृत दिंडी सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तेत पयलें इनाम विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथक दिवार हांकां फावो जालें. दुसरें इनाम सातेरी दिंडी पथक विर्डी सांखळे आनी तिसरें इनाम नवदुर्गा दिंडी पथक बोरयेक फावो जालें. बेस्ट गायन विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथक दिवार हांकां फावो जालें. बेस्ट पकवाज नवदुर्गा दिंडी पथक बोरयेक फावो जालें आनी बेस्ट रिंगण नवदुर्गा दिंडी पथक बोरयेकूच फावो जालें. ह्या सुवाळ्याक राजदीप बिल्डराचे मालक राजेश तारकर आनी मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलोवप केलें. इतलो महत्वाचो आसा की गेल्या वर्साचो तो दीस पावसान आमी सगळे हांगा भिजताले, उदक आशिल्ले, लोकांक खबर आसा न्ही, याद आसा काय ना सगळ्यांक? येस.
आणि त्या स्पिचीन हांवें सांगितलें की जें वायब्रेशन दिवाडेच्या आमच्या ग्रुपान तयार केल्लें तें आजुनूय तशेंच आसा अशें म्हाका दिसता. थंयच आसा आमी त्याच क्षणाक आसा. फक्त पावस ना ह्या वर्सा, फक्त पावस ना. कदाचित आय हॅव रेड मेनी सक्सेस स्टोरीज. खुबशे जे वयर लोक पावल्या, स्टार जाल्या, हे बिझनेसमॅन जाल्या, आपल्या आपल्या क्षेत्रान वयर सरले, हेंची जर बेस पळयत न्ही माय डियर फ्रेंड्स, हेंची जर बेस पळयत न्ही, भुरग्यापणान कर्मयोगी जावन तेंच्यांनी असल्या प्रोग्रामांक आपलें योगदान दिल्लें आसता, असल्या प्रोग्रामांक तुटून काम केल्लें आसता. आनी जे आज म्हाका हांगा दिश्टी पडटा आनी हांव सांगूंक सोदतां की आजच्या ह्या मुमेंटाचेर की अशे प्रोग्राम करतना गांवकारांनी, गांवच्या भुरग्यांनी, धाकट्या माणकुल्या भुरग्यांनी वांटो घेवपाक जाय. ही एक सुरवात जाता ऑर्गनायझेशनाची, एक सुरवात जाता लोकां मदीं रावन काम करपाची, पूण निस्वार्थान आसूंक जाय. लायफ इज जय विठ्ठल, जय विठ्ठल. म्हाका आयज हांगा आफोवन म्हणजे 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरपाची, 2 उतरां जालीं ना ही. म्हाका दिसता तशें हिशोब करी जाल्यार उतरां खूब जालीं, हिशोबान वचया नाका. सो खूब बरें दिसता, वायब्रेशन खूब तयार जाता आनी हें वायब्रेशन परत फुडल्या वर्सा जर आमकां मेळपाक जाय हें वायब्रेशन, जाल्यार एक ताळयांचो आमकां दिसता लोकांनी आमकां डेमो दिवचो पडटा. सारको गर्वेश पळय कितले जोरान ताळयो आमच्या फुडल्या वर्सा करुया काय ना ते सगळ्या मागीर जोरान ताळयो, मातसो टायमींग चड वाड. येस. पेडणे जावपी भुतांची पुनव म्हटल्यार पुराय गोंयकारां खातीर भावार्थाची गजाल. आयतारा पेडणेची पुनव अर्थात भुतांची पुनव गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनयली. धार्मीक परंपरे प्रमाण भूतनाथ आनी रवळनाथ देवाची तरंगां मांगडारांतल्यान भायर काडल्या उपरांत पारंपारीक पद्दतीन भुतां काडपाचो विधी सुरू जाता. उपरांत देवीच्या कौलाचो प्रसाद घेवपाक देवीचे भक्त पयस पयसल्यान येता. पुनव मनोवपाक पुराय गोंयकारांच्या खाची खळगांतल्यान आयिल्ल्या देवीच्या भक्तांची बरीच गर्दी दिश्टी पडली. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.